शिरगांवां चेंगराचेंगरी अहवाला संबंधी गोंय सरकारा कडल्यान अजून मेरेन आमकां कसलीच सुचोवणी येवंक ना अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हाणें सांगलें। शिरगांवां श्री लयराय देवीच्या जात्रे वेळार चेंगराचेंगरी जावन वट्ट 6 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या चेंगराचेंगरी अहवाला संबंधी पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक आलोक कुमारान जाप दिली। शिरगांव श्री लयराई देवीच्या जात्रे वेळार चेंगराचेंगरी जावन वट्ट 6 जाणांक मरण आयिल्लें। धोंडांच्या 2 गटांमदीं कोफुसांव जाल्ले ताकाच लागून अचकीत लोकांची आनी धोंडांची धांवाधांव जावन चेंगराचेंगरी जाली। तशेंच दुकानांक दिल्ल्या लायटीच्या कनेक्शनाच्यो वायरी तुटून कांय जाणांक शॉकूय लागिल्लो। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची हाका लागून सरकारान फॅक्ट फायंडींग समिती स्थापन केली। देखून ह्या फॅक्ट फायंडींग अहवाला विशीं आपूण मंगळारा म्हायती दितलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें। दुसरे वटेन शिरगांव चेंगराचेंगरी अहवाला संबंधी गोंय सरकारा कडल्यान अजून मेरेन आमकां कसलीच सुचोवणी येवंक ना अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता। आपको कोई इंस्ट्रक्शन गोवा पुलिस की तरफ से है? नहीं, अभी तो हमें कोई नहीं है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन जैसे आएंगे उसका इंतजार है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।